राज्यान आयिल्ल्या दिसा क्रायम रेट वाडत आसा. सरकाराक ताचे कांयच पडिल्ले ना. सरकार सुस्त आसा म्हण विजय बिकेन आरोप केला. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. क्रिमिनल केसीस, क्रिमिनल एक्टिविटीज हे वाडलेले आसा. आयज जे क्रिमिनल्स आहा ते घरा पुरतेच उरूंक ना, देवळां फोडपाक लागल्यात कळ्ळें. आनी हे डेलीचे न्यूज, घर फोडपाक लागल्यात लोकांची. आनी मंगळसूत्र स्नॅचिंग तुम्ही खूपदा पळयता पळय, आतांचे न्हय हे कितले चालूच आसा. हे तांकां खंय तरी धरतात आनी कोण सोडटात काय कितें करता, पण तेचेर एंड ना. आतां ह्या दिसांनी म्हाका दिसता पयला की आमी आतां पुलिसाचे ड्रेस घालून चोरी करतात. आतां हेका डिटेक्ट कोण करतलो? पुलिसांनी करपाक जाय काय ना. पण आयज लॉ अँड ऑर्डर खंय तरी लोकांची पळया, ज्या जाग्यार आमी म्हणटा आमचे मिनिस्टर आहात त्या जाग्यार आमचे चोरी चालू आसा. पणजे अशा शहरांनी चालू आसा कळ्ळें. अशें आमी खूब पळयल्या की BJP गव्हर्नमेंट हो सध्या ह्या क्रिमिनल्सांक शह दिता काय कितें. आनी गोंयचें नांव म्हणटा पळय ते ड्रग पेडलर, क्रिमिनल एक्टिविटीज हेंचो शेल्टर जाल्लो आसा सध्या, इन्क्लुडींग प्रॉस्टिट्यूशन. डेलीच्या डेली आमी पळयता की चोरयो, लूटमार आनी मर्डर केसीस आसा. आयज आमी ह्या 2-4 दीस पयलीं धारगड केस तुमी पळयला आसतली. जे बिहारचे लोक आउटसायड स्टेट तांकां भंय पडलेलो ना. पुलिसांचो एक भंय आसता पळय तो ह्या स्टेटीक ना. कारण जी केस आमी पळयता मर्डर काल जे म्हणजे क्रिमिनल खंयच्या वाटेन चिंततात ते चिंतात, ताका तेणी एक्सिडंट करून मारलो. आयज सकाळची केस टुरिस्ट आमच्या टॅक्सी भावाक थांबयतात आनी मारतात कळ्ळें. आनी ते वयल्यान पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीट, म्हणजे पुलीस स्टेशनाची आयज पुलिसांची आनी होम डिपार्टमेंटाची कितें व्हॅल्यू आहा ती पळया तुमी. आयज लॉ अँड ऑर्डर ही जे भायले लोक आसात तेंच्यांनी आपल्या हातीन घेतल्या, कित्याक पुलिसांची परवा ना तांकां.